संदीप भाई, आम्ही इतले दीस आता पळयता की झडपीचे वारे आख्या गोंयान बार्देशान त्याच प्रमाणे वारे सगळे कडेन भोंवताले. अखेर एक दीस येयलो 20 तारखेचो, इलेक्शन जालें, वोटींग जालें. आयज शेवट रिजल्टाचो दीस आसा. सगळ्यांच्या मनान दुगदूक आनी पाकपूक जायत आसा खंय ना खंय. कितें सांग सोदताय? नमस्कार. तुवें सांगलां तशें सगळ्यांच्या मनान दूख जाता, पूण आमच्या मनान तशें दूख ना. आमी 100% कॉन्फिडन्स आसा की हो जो सीट रेज मागूस जिल्हा पंचायतीचो जो सीट आसा 100% आमी मोर दॅन 5000 मार्जिनान आमी हो सीट जिखता. आमी भिवपाचें आमकां कांयच हें ना. त्या खातीर तुमी पळयता आमकां कशें आमी आसा. आमचे सगळे कार्यकर्ते सुद्दां हांगासर येयल्ले, आमचे एजंट सगळे कावंटींग एजंट सुद्दां हांगासर येयल्ले आसा. आमी हो सीट 100% एबाव 5000 मार्जिनान आमी जिखता. कितें लोकांची मागणी कितें आसली? इन शॉर्ट मातशें सांगा. आनी आतां म्हणजे तुमी इतले कॉन्फिडन्सान की कितें म्हणून? कारण कितें, गेली म्हाका 2.5 वर्सां गावली एज अ झडपी म्हणून. आनी 2.5 वर्सांक भरपूर अशीं कामां ही म्हाका 4 पंचायतीन करपाक गावली. आनी लोकांचो टच लोकां कडेन सदांच म्हाजें बरें आसलें. आमचो आमदार आसा केदार नायक, हेजो सुद्दां टच लोकांची गरज पडोंक ना. आमचे कार्यकर्ते जे आसले तेणी सुद्दां बरे तरेन आपलें काम केल्लें आसा. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जिल्हा पंचायतीन इतले लोक भायर सरल्या आनी आमचे हितून 65% हें वोटींग जाल्लें आसा. फर्स्ट टायम जिल्हा पंचायतीक इतलें वोटींग जाल्लें. चडशें 50% जातालें, पूण फर्स्ट टायम 65% हें वोटींग जाल्लें आसा. अशें आतां म्हटलें वयतालें की झडपी व्हडलें इंट्रस्ट ना, कित्याक झडपीक व्हडलो फंड येना. पूण आमी पळयलां खंय ना खंय की तुमी झडपी थ्रू एक बरो व्हडलो फंड भायर काडलो आनी कितें व्हडलीं कामां केल्लीं आसा. सो बाकीच्यांक कितें तुमची एक मॅसेज की झडपीचो फंड आसा हो कशा तरेन यूज करपाचो, कसो भायर काडपाचो आनी कशी कामां करपाची? सारकें सांगलां तुवें. फंड आमकां एक्चुली चडसो आसना, पूण जे आमचे ऑफिसर आसा जावं तेंचे कडेन तर बरे तुजे बरे टच आसत, तेंचे कडेन बरेपण म्हणून वागत जाल्यार सगळीं कामां जाता. कामां जायना म्हणून ना, फक्त काम करपाचे विचार बरे आसपाक जाय. काम करपाचे विचार बरे असले जाल्यार सगळें जाता. म्हाका दिसता जेन्ना हांव म्हाजो प्रपोजल घेवन जिल्हा पंचायतीन गेलो आनी जेन्ना प्रपोजल घातलो, म्हाजो एकूय प्रपोजल असो भायर दवरिनासतना म्हाजी सगळीं कामां करून दिल्लीं आसा. लास्ट मुमेंटाक वचून इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी 2-3 म्हाजी कामां आसलीं. ते 3 किंग्स जे चर्च आसा रेज मागूस, थंयसर ताका ब्युटिफिकेशन करपाचें एक काम आसलें. जाल्यार कलावती आईचें देवूळ आसा सांगोळडा, थंयसर एक तेजें काम घेतलेलें आसा. आनी ती लास्ट हेजेर आसली. ती सुद्दां टेंडर करून म्हाजी कामां करून दिल्लीं आसा. आनी ती सुद्दां कामां एक काम ऑलरेडी जाल्लें आसा. 3 किंग्स हेजें तें ब्युटिफिकेशन तें पेवर्स घालपाचें तें काम जाल्लें आसा. दुसरें आमचें सांगोळडा जे कलावती आईचें देवूळ तेजें सुद्दां काम चालू आसा. ही सगळीं कामां लास्ट मुमेंटाक वचून म्हाजी चालीक लायिल्ली आसा. हे खातीरच फंड ना अशें कांय ना, फक्त काम करपाची तुका बरो विचार आसपाक जाय. पूर्णपणे खात्री आसा की विजय हो नक्की आसा? येस, 100% वी आर विनिंग दिस सीट. येस. ओके सर, तुम्ही तुमचे शॉर्ट टेन्युअरान तुम्ही खूप सेक्टरान काम केले. एड्युकेशन सेक्शनान काम केले, सोशल कॉजान तुम्ही खूप काम केले, रिलिजियस हातून तुम्ही सगळे भेदभाव करनासतना तुमकां दिसता की तुमचो हो सीटचो तुमकां शॉर्ट टेन्युअरचो रिवॉर्ड आयज मेळटलो? 100% मेळटलो. 100% सांगता जेन्ना आमी तेंचे कडेन वयताले परतून ते आमकां सांगताले तुमी कित्याक येता आमकां सांगपाक, तुमी आमचे कडेन येवपाची गरजूच ना. कित्याक तुमी आमचे कडेन येवन जेन्ना आमी तुमचे कडेन कितें मागलें तुमी ना म्हणनासतना तें कामां आमची तुमी केल्लीं आसा. सो तुमी आमचे कडेन सांगपाक येवपाची गरज ना. आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसा अशें आमकां सांगून लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा. आनी त्या खातीर लोकांचेर विश्वास आसा आमचेर. जे लोकांनी कितें भायर सरून जो वोट केला पळय तेंचेर लोकांचेर विश्वास आसा. त्या विश्वासान आमी तुमकां सांगता आमी 100% हो सीट जिखता म्हणून. एक शेवटचो प्रश्न अशें म्हटलें म्हणजे आतां पळय भारतीय जनता पार्टी आसा, बाकीच्यो वेगवेगळ्यो पार्टी आसा, अशी टिका जाता, कमेंट्सूय जाता की वोट जे आसा हे विकत घेतात म्हणून. ओके, सो तुमचे हेचेर कशें कितें विचार? पळय आमचे बरे लोक आसा, बरे सुशिक्षीत लोक आसा. तुका वोट हे इकते घेवपाची गरज पडना. कळ्ळें तुका? कित्याक ऑपोजिशन आसा हेंचे उलोवपाचें तेच आसता
की वोट इकते घेतले आनी कितें घेतले वोट इकते घेवपाची गरज ना. तुका आतांच सांगला हांवें, लोकां कडेन आमी टच बरें दवरलेलो, लोकां कडेन उतर लोकांक बरें दिल्लें आसा, लोकां कडसून उतर बरें घेतलेलें आसा. आमी केन्नाच कोणाक जे लोक आमचे कडेन येयले केन्नाच तांकां ना म्हणून आमी धाडूंक ना. सदांच तेंचें काम केल्लें आसा. पूण ओपोजिशनाचें कामूच तें आसता, पयशे दिले आनी कितें दिले म्हणपाचें कामूच आसता. म्हणजे सत्यान काम केलें तर ताचो विजय हो नक्की. नक्की सत्यान बरे भशेन काम केलें हेजो विजय नक्कीच आसता आनी देव सुद्दां तेंच्या वांगडा रावता. कितल्या मार्जिनान तुमची अपेक्षा आसा? मोर कशा दॅन तरेन? 5,000 मार्जिनान आमी जिखता. मोर दॅन 5,000. येस, सो विजय हो नक्की. विजय नक्की. सेलिब्रेशन सांचे येस, ऑलरेडी थोड्यांनी सेलिब्रेशन केलें आमच्या भुरग्यांनी. केलं ऑलरेडी. येस, ऑलरेडी केलें. येस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.